गोंयांत सध्या पावसाचो सांवार चालू असताना बिरेस्तारा रिव्हर क्रूज बोट पॅसेंजरांक घेवन दर्यांत गेल्ली। त्या वेळार ही बोट आग्वाद वाठारांत आशिल्ल्या खडपांक आदळ्ळी आनी थंयच अडकून उरली। वादळ आनी खर दर्याक लागून बचाव कार्य चड कठीण जालें। जाल्यार RIB आनी जेटस्कीचेर 12 जीवरक्षकांनी पयली क्रूज बोटीचेर पावपाक येस मेळयलें। अडकून पडिल्ल्या बोटींतल्यान 42 प्रवाशांक भायर काडल्या उपरांत आनी तांकां सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडले। दर्याची परिस्थिती खवळिल्ली आसून लेगीत बचाव कार्यात कोणाक कसलीच दुखापत जावंक ना। दृष्टी मरीन जीवरक्षक पंगडाक लागसारच्या आग्वाद बंदखण आनी बंदर संकुलांतल्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान अतिरिक्त आदार मेळ्ळो। तांणी लायटी सयत अतिरिक्त उपकरणां दिली। लक्ष्मीकांत माझ्या नांव आनी आमचें सगळें रॉक वचपाक आमकां मेळना हिंगासर, तर म्हाका हेल्प करपाक आमचो सिनियर रामकांत गेलो बोट जेस्की घेवन येयल्लो आनी आमी सगळे रॉकानसून सगळे सावथ दोरी गेले आनी आमची टीम आग्वादाची बी टीम आमकां हेल्प केली। सगळे जाण तेमी बी दोरी दिले, रेस्क्यू वाडले, रिंग वाडले, तेमी बी हेल्प केली आमकां आनी सगळे एंटायर टीम आमकां हेल्प केली। म्हटल्यार आमी तेंका कितें आमी हांव बोटीन चडलो आनी तेंका सांगलें यू डोंट वरी, तुमी भिया नाका, आमी लायफ गार्ड, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा, तुमकां कांय जावं आमी सेफ करपाक आमचो रायट। आमकां कोणी सांगलेलें आमकां की कुमार बोट आहा म्हणून, बोटी ती बोट बंद पडली ती ना म्हणून असले तिसेक असले आनी व्हडले फॅमिली आशिल्ली। कॅपॅसिटी कितली आसा त्या बोटीची? कॅपॅसिटी आमकां इल्ली आमची न्ही, आमी फक्त शिकले। Even the locals were screaming and telling them, Baba, this is the time you need to disembark the passengers from the vessel. But nobody was listening. So finally one person came and he instructed them, like, we need to do something. So we told our team, just go, and then they started lowering the passengers one by one. गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर।